मोपा विमानतळाक लागून जमनी गेल्लेल्या शेतकारांक आणि थळाव्या लोकांक कुशीक दवरून गोंया भायल्यांक नोकऱ्यो दितात। ह्यो नोकऱ्यो थळाव्या लोकांक मेळच्यो हे मागणे खातीर मंगळारा मोपा पीडित जन संघटनेन कासरवाणे ग्रामपंचायती सामकार आंदोलन केलें। ह्या तांच्या आंदोलनात समाजीक कार्यकर्ते तशेंच राजकीय फुडाऱ्यांनी वांटो घेतिल्लो। पेडणेकार फोंडान पडले इथं फटी जर सांगले जाल्यार पेडणेकार काडपाक जाय। दुसरो डिमांड आहा तो आमचो लँड युजर सर्टिफिकेट पयलीं सरकारान कितें आहा ते वयर मेन्शन करचें आनी तेच्या बरोबर रॉयल्टी दिता म्हणून तेच्या बरोबर आमकां दिवपाचें हें सांगपाक जाय। तेच्या उपरांत आमी ते मेन्शन करतले। ना जाल्यार ते आमचें जर ऑब्जेक्शन कितें आहा जाल्यार ते तेणी सांगपाचें की बाबा तुमचें कितें ऑब्जेक्शन आहा ते घालात, मागीर तेच्या उपरांत दिता म्हणून। आनी जे कॉम्पिटिशन कोणाक मेळोंक ना तांकां हे दितले काय ना सर्टिफिकेट, म्हणजे तांकांय फटोवंक सोदतात आमच्या बारीक लोकांक। हे शेतकऱ्यांक अशें फटोवचें न्हय तेंच्यांनी। हेका लागून आमचो व्हडल्यात व्हडलो प्रोटेस्ट आमी करतले आनी आमी वगीर रावचे ना। आमकां जर गव्हर्मेंटूय जर आमच्या ह्या शेतांतल्यान किंवा हेतूंतल्यान आमकां फटोवंक सोदता जाल्यार आमी लोक आमी सगळे रस्त्यार येतले हे आमी तांकां सांगूंक सोदता। लँड लुजरांक जी पळय सर्टिफिकेट ती तांणी एक ब्लँक फॉर्म दिला आनी त्या लँड लुजरान हे सगळे डिटेल्स भरून खंय सरकाराक दिवपाक जाय। म्हजो ह्या प्रमोद सावंत सरकाराक प्रश्न आसा की जेन्ना तुमी लँड एक्विजिशन केले तुमचे कडेन डिटेल्स नाशिल्ले? जेन्ना तुम्ही जागे लोकांचे एक्वायर केले ऑन वॉट बेसिस यू हॅव डन द लँड एक्विजिशन? तुजे कडेन तांची नांवां, तांचे डिटेल, तांचे एड्रेस, फॉर्म 1 and 14 एरिया नाशिल्ल्यो? म्हाका दिसता जे आज गोंयभर जो प्रकार चल्ला की गोंयच्यो जमनी हडप करप, त्यो काडून कोणाच्या तरी वर्मा शर्मा नाल्यार दिल्लीकाराच्या गळ्यान घालप आनी गोंयकारांक काबार करप, हें म्हाका दिसता आज मोपा एअरपोर्टा वयल्यान सिद्ध जाता। आज मोपा प्रकल्प जो आयला, जे स्थानिक पेडण्या तालुक्यातले जे लोक आसा तांकां कांयच बेनिफीट ना। आनी सीओन आमकां सांगलां की हो विमानतळ जो पळय आसा, जे लँडलॉर्ड कोण आसात, जे मोपा इफेक्टेड लोक आसात, पेडणेचे लोक आसात, हे लोकांक हांव पयलीं नोकरी दितलो आनी ताजे नंतर बाकीचे कोण आसात गोंयचे तांकां नोकरी दितलो। केन्ना सांगलें? जेन्ना ताणें विमानतळ चालू केलो तुमकां खबर आसतलें, तुंय आशिल्लो थंय, युट्यूबाचेर मेळटले तुमकां तो व्हिडिओ, बरोबर बरोबर न्ही? सांगले ताणें काबस्ताद दाखयली न्ही। आज हांव म्हणटा की आमचो आमदार आसा नासतना सुरू केलो 2 वरांनी 2 दिसांनी चालू केलो। कित्याक केलो ते संशोधन कर, ते संशोधन आमी केलेंच, कळ्ळें तुका, पण ताणें दाखयलें की बाबा आमी बंद करपाक शकता। हांव ह्या आमच्या आमदारा स्थानीक आमदारा कडेन मागता, जरी समज म्हणटा हे जे कोण लँड इफेक्टेड लोक आसात जांकां नोकरी मेळना, आज जे बॉम्ब मारतात, जांकां बोबदलो मेळूना सारको, जांच्यो जमणी गेल्यो, तांच्यो गाजू कापल्यो, जवळ जवळ 4,500 कुटुंबां 5 पंचायती हांगा आसात, तांकां सगळ्यांक न्याय मेळप